नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकर। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपरी पळयात आयच्यो हेडलायन्स। CRZ कारवाये आड हणजूण वाठारांतल्या वेवसायिकांचे आंदोलन, शेक आनी हॉटेलां दवरली बंद। संयमाची पळोव नाकात परीक्षा, सरकाराक शिटकावणी। हणजूण कायसू गांव बंदच्या आंदोलना वेळार आमदार लोबो आनी आजीचो मुखेली मनोज परबा मदीं पेटले। जमनीच्या विशया वयल्यान जाली वादावादी। शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या वयल्यान मंत्री सुभाष फळदेसायाचेर हल्लो, पुलिशेचो लाठीचार्ज, परिस्थिती आटपांत। सेंट्रल पणजीतले सिवरेजीचे काम 31 मे मेरेन जातले पुराय। स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीत रॉड्रिगीजान दिली माहिती। छत्रपती शिवाजी महाराजाक लागूनच पोर्तुगीज राजवटीत गोयची देवळां उद्ध्वस्त जावपा पासत वाचली, तशेंच धर्मांतरण जाले बंद। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे दिवचले शिवजयंती कार्यावळी वेळार विधान। पुतळे उबारपा बरोबरूच छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचारूय आपणायात, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे गोंयकारांक आवाहन। आता पळयात खबरो विस्तारांत। हणजूण कायसू वाठारांतल्या वेवसायिकांनी बेकायदेशीर बांदकामां पाडपाच्या आदेशा आड सोमारा हणजूण बंद दवरलें। सरकारान कायद्यात दुरुस्ती करून थळाव्या लोकांक थाकाय दिवपाची मागणी करीत आमच्या संयमाची परीक्षा पळोवची न्हय, अशी शिटकावणी तांणी दिली। आमी दर्यावेळे लागीं आयज धंदो करिनात वा आमची घरां आयच्या दिसा बांदिल्ली नात। जेन्नाच्यान विदेशी पर्यटक गोंयांत येवपाक लागले तेन्नासावन आमी हांगासर घरां बांदून आसात आनी धंदोय करतात। तेन्ना सरकारान थळाव्यांचे हित लक्षात घेवन आमकां थाकाय दिवपाची मागणी ह्या वेळार लोकांनी केली। सांगूंक सोदता, ज्यो आमच्यो प्रॉपर्टी दर्या कोस्टाक आहात त्यो आमच्यो आतां घेतलेल्यो न्हू, ज्यो आमच्या पुर्वजांनी घेतलेल्यो, आमचे एन्सेस्टर्स, आमचे शामाय शापाय जे रावून येयले थंयसर, जे फिशरी करताले, टॉडी टॅपिंग करताले, तर आयज खंयसर ना खंयसर आमकां दूख दिसता की आमच्या पुर्वजांनी जी प्रॉपर्टी घेवन आमच्या पासत तर दवरलेली आहा, तर ती गव्हर्मेंटान आमचे कडची घेवची न्हू, तर गव्हर्मेंटान आमचे कडच्यान तर घेतली, आमी खंयसरूच उरचे ना। आमकां जाय आमच्यो पुर्वजांच्यो प्रॉपर्टी आमचेशीनूच उरच्यो म्हणून। तर आमी ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता गव्हर्मेंटाक की आमकां खंयसर ना खंयसर अशी एक रिलॅक्सेशन दिवचें, जे आयज मोस्ट ऑफ द कोस्टल बेल्ट्स बियॉन्ड आसा की खंयसर ना खंयसर एक ऑर्डरी ह्यो पास जातल्यो आनी आमकां डिमोलिशन येतलें। न्हिदोंक गेल्यार झेम पडना, सद्दां उठोन पयले सुवातेर दिसता बाबा कोण गव्हर्मेंट ऑफिसर येत, कोण गव्हर्मेंटान सान येत, हे आमकां इतली भिरांता। And when we are on the coast, we will do what our ancestors did. It is not today only that we are here doing things. I don't know, I had come much later, but my husband, Franklin Rodriguez, was here and he told me in 60s, foreigners started coming to India and they came to Goa. Before they could go to any state, they loved to come to Goa and they're still here. And we are living on what they bring for us. And the government that time had nothing to give to them, no houses, nothing. So they said to the locals that you open your houses and give shelter to them. Let them be there on the coast, because they have come miles away and they are visitors. So people started giving their homes. Otherwise, people were doing fishing, which is has been doing. Our people have been doing since ages. CRZ नेम पाळी नासतना दर्यावेळे लागीं बांदिल्लीं घरां तशेंच हॉटेलां आनी रेस्टॉरंट बेकायदेशीर आशिल्ल्याचो आदेश उच्च न्यायालयान दिल्लो। तशेंच ही अतिक्रमणां पाडपाचो आदेशूय न्यायालयान दिल्लो। पंचायतीन ह्या आदेशा प्रमाण कारवाय सुरू करून संबंधितांक नोटीशी धाडिल्ल्यो। गोमंतक टीव्ही खातीर हणजूणच्यान स्नेहा असोटीकार।
हणजूण कायसू गांव बंदाच्या आंदोलना वेळार थळावो आमदार मायकल लोबो आणि आरजीचो फुडारी मनोज परब हांचे मदीं जमनीच्या विशया वयल्यान बरेच पेटलें। जमनी तुमीच विकल्यो इतले म्हणना फुडें मनोजान मदींच तोंड घालें आनी मायकलाक धारेर धरलो। उपरांत थळाव्या लोकांनी मायकलाची बाजू घेतिल्ल्यान मनोजान थंयच्यान वाट धरली। विकपाक नाका म्हणून तुम्ही कित्याक अजून मेरेन कायदो हाडूंक ना? तो कायदो एज वी आर पार्ट ऑफ इंडिया वी कॅनॉट ब्रिंग इट ना। हणजूण कायसू गांव बंदच्या आंदोलना वेळार आमदार मायकल लोबो उलयतालो। ह्या वेळार तुमच्यो जमनी तुमीच भायल्या लोकांक विकल्यो अशें मायकलान म्हणिल्लें। इतले म्हणना फुडें जमनी सांबाळपाक सरकारान कायदो केलो काय कितें असो प्रश्न मनोज परबान ताका विचारलो। ह्या बोवाळांत थळाव्या लोकांनी मायकलाची बाजू उखलून धरली। हांगासर आमी राजकारण करपाक आयिल्ले ना, तेन्ना हांगासर नाका जाल्ले राजकारण करचें न्ही म्हणून लोकांनी उलोवन दाखयलें। तेन्ना मनोज परब थंयच्यान गेलो। अर्बनायज म्हणजे कितें? अर्बनायज म्हणजे 0.60 एफएआर, तो एफएआर आलोवंक पारना। 0.60 म्हणजे ग्राउंड प्लस 1 आहे पळय, ह्या फुडल्यान आतां तुजें। दिस इज अनदर सोल्युशन। सो एवरीबडी हॅज टू डिसायड ऑन दीस। आय एम जस्ट टेलिंग यू, हांव सांगता म्हणून करप ना, ते तुमी डिसायड करप लोकांनी। आता येयल्या ते म्हणजे तर सगळे येयल्यात न्हू ते, इकले आमच्या लोकांनी। लेट्स नॉट गो इनटू दॅट, लेट्स नॉट गो इनटू दॅट। अर्बन एरिया इज वन मोर सोल्युशन म्हटलं हांवें। माझो क्वेश्चन हा, तुका तुवें सांगले विकल्या गोंयकारांनी विकपाक नाका म्हणून। तूं आतां 12 वर्सां जालो सरकारान आहा, बीजेपी सरकार 12 वर्सां जाले। विकपाक नाका म्हणून तुम्ही कित्याक अजून मेरेन कायदो हाडूंक ना? तो कायदो एज वी आर पार्ट ऑफ इंडिया वी कॅनॉट ब्रिंग इट ना। हे आता पॉलिटिक्स लेट्स नॉट टॉक, वी आर कम फॉर वन सब्जेक्ट। तेजो तो डिबेट वेगळो, तो डिबेट वेगळो, तो डिबेट वेगळो आणि एकूच हाडूंक जायना वी आर पार्ट ऑफ इंडिया। तुवें आतां डिस्कशन जे कायद्याचे हांगा पळय, हे डिस्कशन दोनूय सांगलें हांवें। आयक म्हाजे रे, सोल्युशन जावपाक जाल्लें 39 ए कायदो जाता दिल्लीकारांक लागून जाल्यार हे लोकांक लागून कायदो असेंब्ली हांगा डिस्कशन करूं नाका। तूं एमएलए आमी गेला न्हू डिस्कशन, कोण म्हणटा ना थंय कित्याक कायदो लागना? रेझोल्यूशन कित्याक घालूंक ना? घेतले मरे, कोणी रेझोल्यूशन घेतला? तेणेच सांगला न्हू दॅट वी आर गोइंग टू दिल्ली। आमी वचून येयले। रेझोल्यूशन खंय घेतला दाखय। तुजो आमदार आहा विचार ताका, रेझोल्यूशन खंय तो येवंक ना आमच्या वांगडा दिल्ली। आमी गेल्ले काल। रेझोल्यूशन दाखय रे असेंब्ली। असं गेले न्हू। लेट अस नॉट सी, we respect you. You are the president of the political party. Here there is no BJP, Congress and RJ. इकला न्हू, इकला म्हणून सांगलें ते येयले हिंगा बिकॉज अरे भायले लोक येवन इकूंक ना न्हू। आता सगळे आता ही हॉटेलां येयली ती खंयची येयली? आम्ही लँड प्रोटेक्शन बिल घातला असेंब्लीन आमच्या आमदारान। तुम्ही करा डिस्कशन। पोगो बिल घातला, करा डिस्कशन। गोंयकारांक न्याय दिया, पळोवया कापासता जाले। आता गजाली हांगा केला मरे तुम्ही डेव्हलपमेंटाक लागून जाल्यार गोंयकारांचे डेव्हलपमेंट जावंक मागलाय। पळय स्नेहा सोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो घालपा वयल्यान साज उजेदी आरियल वाठारांत मंत्री सुभाष फळदेसायाचेर हल्लो जालो। शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे उक्तावण करून आयले उपरांत हो प्रकार घडलो। पळयात पुराय बातमी। साज उजेदी आरियल वाठारांत बसयल्ल्या शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे उक्तावण करून आयले उपरांत मंत्री फळदेसायाचेर कोणी तरी माती शेवटून मारली। ह्या प्रकारा उपरांत तणावाची परिस्थिती निर्माण जाली। परिस्थिती हाताबाहेर वचची न्हू म्हणून पुलिशेन लाठीचार्ज केलो। तसोच आनंद कांडे ॲक्च्युली हो जो प्रॉपर्टी आसा तो प्रायवेट प्रॉपर्टी। एक मुस्लीम भावान आमकां स्टॅच्यू बांदपाक बाय लिगली डॉक्युमेंटान पेपरचेर आमकां नो ऑब्जेक्शन बरोवन दिला की बाबा तुम्ही हांगा स्टॅच्यू बांदचे। तसंच ताणें कॅथलिकांनी ताणें बरोवन दिल्लें की हांगा तुमी पुलीस बांदूंक, तो पुलीस तुमी ऑलरेडी बांदला। सो त्या प्रमाणे आमी येवन काल येयले आनी काल येवन ते डॉक्युमेंट सगळे पंचायती सबमीट केले। तशें डेप्युटी कलेक्टराकूय सांगलें, तशेंच डिपार्टमेंटाक कळयलें आमी स्टॅच्यू बांदताले। स्टॅच्यू बांदतकीर तांगे लोकल एमएलए जे गांवचे आनी भायले जे सगळे येवन हांगा इश्यू केले की तुमी हांगा स्टॅच्यू बांदनाका। म्हळ्यार कितें प्रॉब्लेम?
जेन्ना आपल्या घरा आम्ही कोणाच भिव वाटता का दुसऱ्या सांगून काय आम्ही हाडपाना न्ही. तांकां विचारलें आमी ना म्हणटा आमी हांगा विलेज कार तुमी स्टॅच्यू बांदपा जायना, तुमी हिंदू खंय थंय वचा. अरे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक हेच येना हितून उतरूच येना. कारण ते कन्विन्स केले बाबा तशें जायना. मागीर ताका डेप्टी कलेक्टरान येवन सांगलो ना हे तांकां प्रायवेट प्रॉपर्टी तांकां परमिशन पंचायती परमिशन गरज ना तांकां घालूं न्ही म्हणून. DYSP सांगलो घालूं न्ही म्हणून. कशेंच आयकुना. तरी पूण आमगे जे शिवप्रेमी येयल्ले सगळे तसोच आमगेलो रिकी जावं तसो तो विराज सगळे येयले आनी भुरगे सगळे येवन आमी काल इन्स्टॉल केले. सगळे जाले कामार इन्स्टॉल केले सगळे जाले. परत आयज आमगे MLA बाब सुभाष फळदेसाय येवपा आहा म्हूण तांकां कळ्ळें म्हणटकीर ते सगळे आमचे जे भायले वेळ सगळे कॅथलीक भाव सगळे एक जावन आनी तेणे आमकां आमचे पुजा करून येता तेन्ना आमगे मिनिस्टराचेर माती मारलो आनी तशेंच ते कितें करपाक सोदता लॉ एंड ऑर्डर वाट लावन हातीन घेवन कामार करपाक सोदता. साज उदेदी आर्यल वाठारांत छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबारपा वयल्यान कोफुसांव सुरू आशिल्ले. आयतारा शिवाजी महाराजांचो पुतळो हांगासर हाडून बसयल्लो. खाजगी मालमत्तेत मातयेची भर घालून हो पुतळो बसयलोच कसो असो कांय लोकांचो प्रस्न आशिल्लो. घडये ताकाच लागून हो प्रकार घडलो आसूये. सर हे इलिगल कित चलता, हे इलिगल कित चलता. कायद्याशेर कित्याक ना, पंचायती थ्रू परमिशन कित्याक गेलें ना, लोकांक अवेरनेस कित्याक केलें ना असले काम करता म्हणून. तर ताचे लागीं कांय हें ना, जबाब ना. आनी आमच्या लोकांक इतले त्रास केल्ले आसा आनी हांगा वचून अननोन आयडेंटिटी येता आनी पळय ते स्लोगन घालता. भायले लोक येवन आमच्या प्रॉपर्टीचेर अटॅक केल्लो आसा, आपलो कब्जो करता. हे आमकां कांयच खबर ना. पुलीस आसा, आमच्या पब्लीक सर्वीस आसा ते आमच्या लोकांक गांवच्या लोकांक प्रोटेक्शन दिवपाचें आमकां पंचायतीचें आयकपाचें. ते इलिगल लोक हे अननोन पर्सनॅलिटी जे आमच्या प्रॉपर्टी भितर वचून बसून आसा तुमी पळोवंक शकता ते ताका प्रोटेक्शन दिता. तर आमची सरकाराक लागली मागणी आसा जाता तितले बेगीन CMाक आमची मागणी आसा हेजेर जाता तितले बेगीन कारवाय करची. आनी हे आमचे वॉर्ड ST लोकांचे आमी सादे लोक पीस लावींग लोक आमी क्वेश्चन विचारता. आमकां जाय लिगली केल्ले सगळे इलिगल आमकां नाका. आनी भायले लोक जे येवन आमच्या लोकांचेर अटॅक करता दादागिरी करून हे आमचे जमणी काबार करपाक सोदता हे आमच्या सरकारान बंद करचे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सेंट्रल पणजेंतले सिवेजीचे काम 31 मे मेरेन पुराय जातले. 18 जून आनी महात्मा गांधी रस्त्याचोय हातूंत आस्पाव आसा. अजूनय ह्या रस्त्यांचेर सिवेजीचे काम हातांत घेवपाचें उरलां. पणजे शारांत कामां टप्प्याटप्प्यांनी हातांत घेतल्यात देखून पुराय पणजी केन्ना स्मार्ट जातली हें नेमकें सांगपाक शकना अशें स्मार्ट सिटीचो वेवस्थापकीय संचालक संजीत रॉड्रिगीजान सांगलें. So as far as the Human Rights Commission notice has been received on the Miramar stretch, they have given us 90 days. We will complete that road. We are well on track to complete the manhole and pipe laying. आता आम्ही पेवमेंट ले करता, रोड ले करता, तर पावता आम्ही ते डॉक्युमेंट्स काढीत आसा. तर सांतिलेस मधुबन जंक्शन टू काकुलो मॉल तर आम्ही पेवमेंट चाल मेळ्ळे आमकां काम चालू आसा. थंयच्यान आमी एन्क्रोचमेंट काडीत येता. सो एज ऑफ नाव वी क्रिएट क्वायट अ बिट ऑफ वॉल्स एन्क्रोचमेंट. तशेंच मधुबन जंक्शन टू शीतल हॉटेल थंयसरूय कंपाऊंड वॉल आशिल्ले, मार्निंग कन्स्ट्रक्शन स्ट्रक्चर आशिल्ले, रोड लेवल आशिल्ले ते आमी काडीत आसा. आमी फक्त म्हणल्यार आमी मातशें ते काडटा मागीर परत ले करता मातसो वेळ जाता आनी मातसो टाइम लागता. MG Road and 18 June Road was you inside in the last press conference for NBC when the work will start of laying the sewerage pipeline? As far as Central Panje is concerned, both the roads have been incorporated in the completion which we have said. 74 manholes are pending. They include 18 June Road and MG Road. So all this is part of it. We have completed 26 manholes in the last 1 month. It was a huge task. 74 are there. So we expect to complete another 25, 26 again this month. So MG Road as well as 18 June Road are taken in this. I don't want to further bifurcate Central Panje road wise. Okay. We have given you a complete picture of what will happen in Panje, in Central Panje. If we adhere to our target of 20 to 25 manholes per month, I think by 31st of May we will complete Central Panje as far as manholes and sewer lines.
स्वराज्य आणि सुराज्य स्थापन हो छत्रपती शिवरायांचो संकल्प आशिल्लो। शिवाजी महाराजाक लागूनच गोंयांत पोर्तुगेज जारवटी वेळार जावपी बाटाबाटी बंद जाली। तांणी गोंयची देवळां लेगीत उद्ध्वस्त जावपापासून वाचयली। छत्रपती शिवाजी महाराजांची देख घेवन भारत देशाक सुराज्य स्थापन करपाकडेन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांची वाटचाल सुरू आसा, अशें मत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें। दिवचले शिवजयंती सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयताले। गोंयभर शिवजयंती खूप बड़ा उत्साहात आज सगळ्या तालुक्याने मोठ्या प्रमाणात मनयता। शिवजयंती असतली किंवा शिवराज्य अभिषेक असतलो गोंयात सातत्यात खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही मनोवपाक लागल्या। तितूंतल्या तितून आम्ही सगळे जाण खूप भाग्यवान आसा की बिचोले तालुका बिचोली ही भूमी शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शात पावत जाल्ली ही भूमी आसा। नार्वेच्या सप्तकोटेश्वराचे मंदिर 350 वर्षा पयलीं शिवाजी महाराजात बांधलेले पोर्तुगीज कार्यकाळात आम्ही म्हणटाले की जेन्ना पोर्तुगीज गोंयांतली देवळां उद्ध्वस्त करताले, गोंयांतली देवळां नश्ट करताले, धर्मांतरण करताले, ते जर कोणी आडयले, ते जर कोणी रोखले म्हणजे धर्मांतरणही बंद केले आणि देवळां मोडपाची जर कोणी बंद केली आसत जाल्यार सगळ्यात पहिल्यात पहिली बंद केली ती छत्रपती शिवाजी महाराजात। त्या खातीर आम्ही धन्य आसात। फकत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुतळे उबारून कांयच जावपाचे ना। महाराजांचे विचार दर एकान आपल्या आचरणात हाडपाक खूप गरजेचे आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। तशेंच आयचे पिळगे मदीं देश प्रेमाची भावना जागोवप गरजेचे आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। शिवजयंती निमतान फर्मागुडेर आयोजीत केल्ले कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले। स्वदेश, स्वभाषा, स्वधर्म यासाठी सातत्याने काम करणारे आपले राजे म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज। आठवावे त्यांचे रूप, आठवावा प्रताप, अशा पद्धतीने आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सातत्याने आठवतोय आणि त्यांचं मुद्दामून त्यांची आठवण करावी म्हणून तर आपण शिवजयंती, शिवराज्य अभिषेक हे दिवस सातत्याने आपण मनवतोय। आणि मला खूप अभिमान आहे की माझ्या कार्यकाळामध्ये फक्त शिवजयंतीच नाही तर शिवराज्य अभिषेक सुद्धा गोव्यामध्ये ऑफिशियल पातळीवरती साजरा केला जातोय, याचा मला सार्थ अभिमान आहे। गोव्यामध्ये आपण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये सगळ्या गावागावामध्ये, सगळ्या तालुक्यामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्टॅच्यू आहेत, पुतळे आहेत, त्या ठिकाणी मोठ्या उत्साहाने म्हणजे त्या ठिकाणचे स्थानिक राजकारणी असेल किंवा आमच्या स्थानिक लोक असेल, स्थानिक मुलं असेल, खूप मोठ्या उत्साहाने शिवजयंती आणि शिवराज्य अभिषेक साजरा करतात। मला वाटतं मागील 5 वर्षामध्ये ह्या पूर्ण राज्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजाचे अजूनही पुतळे लोक घालायला लागलेत। खूप चांगली गोष्ट आहे, पण त्याचबरोबर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार आचरणात आणणे खूप गरजेचं आहे। आपण म्हणतोय की फक्त पुतळा घालून चालणार नाहीये। छत्रपती शिवाजी महाराजांचे खऱ्या अर्थाने विचार आपल्या मनामध्ये आपण रुजवले आणि आपल्या कृतीमधून जर ते आपण दाखवले तरच आपण खरे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भक्त आहोत। खऱ्या अर्थाने आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांची पूजन करतो असं मी म्हणेन। गोंयात जानेराच्या 2024 ॲक्सिडंटाक लागून 24 जणांनी जीव वगडायल्यात। सावड्ड्या आणि हरमला मरण पाविल्ल्या भुरग्यांची सरकारान सादी खबर लेगीत घेवना आणि गोंयचे येरादारी खातें सुस्तेल्या असो आरोप काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान केलो। काँग्रेसीन पणजे येरादारी खात्यान मोर्चा भरत संचालकाकडेन जाप विचारपाक गेले, पूण संचालक सुटयेचेर आशिल्ल्या कारणान तांच्यांनी तिडक उक्तायल्या। जो मेरेन कार्यकारी संचालक येना तो मेरेन हांगासरचे हालचे नात अशी शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या। ते कलेक्टरान खरे थंय घरा वचपा आशिल्ले सावड्ड्या त्या भुरग्यांगेर आरंबोल वचपा आशिल्ले। जो पेडण्याक गेलो भाव आमचो थंय वचपा आशिल्ले। तूं दुसऱ्याच्या ऑफिसान येता कित्याक म्हणून? सो हाजे वयल्यान कळटा की ह्या सरकाराक, ह्या खंयच्याच डिपार्टमेंटाक कांयच गोंयकारांचे पडलेले ना। जर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आणि मुख्यमंत्री जर हे पळयता जाल्यार ते पयलीं ताका तुमच्या इव्हेंटांतल्यान काड आनी हांगा धाड, ना जाल्यार हांगाचो एकूय स्टाफ भायर सोडचे ना आमी। कित्याक हो प्रश्न आज गोंयकाराचो आसा। एडिशनल डायरेक्टर सांगता तुमी एका आठवड्यान या म्हणून, मागीर पळोवया म्हणतो, मागीर फुडले 7 दीस गोंयकारांनी मरपाचे। आता एस्टॉनिशिंग फिगर आमी तांचे कडल्यान घेतलो, ते गेल्ले 2 वर्सांक 550 गोंयकार मेले मरे। 2023 तांचो आंकडो 276 पीपल हॅव डायड इन रोड ऍक्सिडेंट। आणि दुसरे
ह्या वर्साक 2024 ऑलरेडी 24 गोंयकार गेले. 24 people have died in 2024 ऑलरेडी. आणि फेब्रुवारीचे 5 ऍड करा ताका, बट 29 झाले. म्हाका दिसता दिस इज अ सिरियस इश्यू. ह्या सरकाराक गोंयकाराचे कांयच पडलेले ना आणि ते एरोगन्सींतल्यान सिद्ध जाता. सरकारान पयलीं त्या कोण लिव्हर गेला पळय ताका थंय भायल्या भायर सांगचे तूं आनी परत आनी गोंय येनाका, तूं चल म्हूण करा. असले ऑफिसर आमकां नाका. एटलीस्ट हे गोंयकार पळय जे फेस करता एंड हू हॅव द इगरनेस टू रिझॉल्व ऑर डू समथिंग तांकां करा मरे तुमी. तांकां दिया चार्ज. कॉम्पिटंट लोक आसा आमचे कडेन, कॉम्पिटंट गोंयकार. हे IAS ऑफिसर फक्त हांगा हॉलिडे म्हणून येता गोंयान. लास्ट टाइम आम्ही आयिल्ले 2000 कोटी रुपयाचो स्कॅम आहे डिपार्टमेंटान. ते नेक्स्ट टाइम आम्ही येतले. सो हो फक्त बॅग कलेक्ट करपाक हांव IAS ऑफिसर. हाका अरुणाचल प्रदेशान धांवडावन घातिल्लो. सो टुरिझम डायरेक्टर जाका एडिशनल चार्ज आसा ताणें हांगा बेगीन येवचे ताबडतोब. आणि हे गोंयकाराचे जे प्रश्न ते म्हाका दिसता ताणें फेस करचे आणि आमकां हाजेर जाप जाय. शिवजयंती आयोजना वयल्यान मडगांव नगरपालिकेन घुसपागोंदळ सुरू आसा. शिवजयंती आयोजीत करपा खातीर पर्यटन खात्यान मडगांव पालिकेक पत्र बरोवन कळीत केल्ले खरें, पूण नगराध्यक्षाच्या कोतान तांकां खंय पत्रूच पावलें ना. खरेपणी आयज शिवजयंती. गोंयभर जायते कडेन साबार कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो, पूण मडगांव पालिकेन शिवजयंती कार्यावळ आयोजीत केलीच ना. हे विशीं नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार कितें सांगता ते आयकात. शिवजयंती आज आसा. एक्चुअली टुरिझम डिपार्टमेंटान 17, 18, 19 3 ते 4 वर्स करा अशें म्हणून. सो आमी ऑलमोस्ट प्रोबेबली फ्रायडे बी डिसायड करता ह्या विकाक केन्नाय करपाक. आतां हांगा कितें शिवजयंतीक आमी आयज जॉयन जातात जे ओरिजिनल शिवजयंतीक. दॅट परेड वील बी ऑन बिहाफ ऑफ मारगांव म्युनिसिपल टुरिझम डिपार्टमेंट अशें आमी करतात. आनी ताजें तितलेंय करून बसून आमी थर्सडे नाल्यार फ्रायडे म्युनिसिपल स्क्वेअर नाल्यार प्रोग्राम दवरता. टुरिझमान लेटर कसं जालें, टुरिझमान लेटर पयलीं धाडिल्लें. डाक जेन्ना हांवें सांगलो हांव कार्नवालाच्या बोवाळा आशिल्लो, म्हज्या सगळ्या फंक्शनाक हांव बिजी उरलो. खरें म्हणल्यार तें लेटर पयलीं म्हजे मेरेन येवपाचें आनी ऑफिशियली म्हाका इन्फॉर्म जावपाक जाय आशिल्लें की टुरिझमाचें लेटर आयलां अशें. आय वॉज नॉट अवेअर ऑफ दॅट. जेन्ना हांव काल कुरावपूर आशिल्लो ते म्हाका एसिस्टंट टुरिझम डायरेक्टरान फोन केलो. सो हांवें ताजेर ईमेल म्हाका ताणें मेल केलें, हांवें धाडलें आनी इमिजिएटली हांवें ताजें मिटींग दवरलें. मडगांवां येदोळी तो फ्लोट जाता आनी त्या फ्लोटाक तर हे पयशे गव्हर्मेंटान आमकां दिल्या, तातूंतले एक थोडे कितें अमावंट आमी तांकां शिवजयंती तांकां दितले मरे. मडगांव म्युनिसिपल टुरिझम डिपार्टमेंट करून आमकां एक ताणें मदत केली. हे बरो सिग्नल वतलो कित्याक करची न्ही, म्हजें मत करचें अशें म्हणून. तातूंत 10 ग्रुप 5 ग्रुप दॅट इज नॉट अवर कन्सर्न. हांव एक्झाम्पल दिलां मरे तुमकां. कुरोबर वारी हो मडगांवान 2 जाता, मडगांव 2 वता, पूण हांव ज्या कुरोबरी वता ही ओरिजिनल कुरोबर वारी, ओरिजिनल वारी वता जी देवळाची वारी, देवस्थानाची वारी. हो सिद्धांत सगळ्यांनी मनान दवरचो. आतां मडगांव शिगमोत्सव समिती आहा पळय ही स्थायीक मडगांवचे कितले 35-40 वर्सांची वयली कमिटी, मागीर कितलेश्योच कमिटी जाल्यो. ही कमिटी शिगमोत्सव, ती कमिटी शिगमोत्सव, ताका अर्थ आसा? अर्थ ना न्ही. कोणी एक मनीस येता आपल्या फार्सार आपण कितें म्हणून करता. दॅट इज नॉट टू बी कन्सिडर. एज पर माय ओपिनियन आय विल नॉट कन्सिडर सच टायप ऑफ थिंग्स. गौरांग प्रभू मळकर्णीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय महाराष्ट्र सीमेचेर दोडामार्गा वयल्या अबकारी खात्याच्या तपासणी नाक्याची इमारत कमकुवत जाल्या. मजगती ही इमारत दुरुस्त करपाचो प्रस्ताव सरकाराक दिला अशें ह्या वाठाराचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी सांगलें. हांगा गोवा दोडामार्ग आमच्या आउटपोस्टाचेर आसा. आज ताच्या फाउंडेशन स्टोन घातला रिनोवेशनाचेर. तशीच जर पळयत जाल्यार आमच्या सायटीक एक्सायज बिल्डींग आसा ती ब्रिटीश टायमाची आसा आनी ती तितकीच बिल्डींग हे जाल्ली आसा, खराब जाल्ली आसा. सो ताचे आमी प्रपोजल ऑलरेडी मूव केल्ले आसा. फक्त थोडे फायनान्सा खातीर रावल्ले आसा, पण नक्कीच येता त्या काळान ती बिल्डींग आमी फूल रिनोवेट करपाचो आमी सरकारा कडेन प्रस्ताव मांडलेलो आसा. तो नक्कीच जातलो. तुमकां आतांच जसो सांगलो हो जो प्रस्ताव आसलो हांव इलेक्ट जाला जाल्यार सुरू केल्लो. म्हाका 1.5 ते 2 वर्सां लागली आज हें काम सुरू करपाक. सो मातसो टायम लागतलो, पण ती बिल्डींग रिनोवेट ही नक्कीच जातली. गोंय आनी महाराष्ट्र राज्याक जोडपी दोडामार्ग वाठारांत आशिल्ले अबकारी खात्याच्या तपासणी नाक्याचे इमारतीची सध्या सामकी अवतिकाय जाल्या. ही इमारत सामकी कमकुवत जाल्ल्यान ती केन्नाय मोडपाक शकता असो भंय निर्माण जाला. तशी शक्यताय कांय कर्मचाऱ्यांनी उक्तायल्या. हे इमारतीचे पाखे मोडपाक पावला.
मेळिल्ले खबरे प्रमाण दोडामार्ग वाठारात माकडांचो उपद्रव वाडला। हे माकड हे इमारतीच्या पाख्याचेर उडयो मारतात, देखून पाख्याचे नळे वचत थंय फुटल्यात। हे इमारतीक लागून आशिल्ली पुलीस आउटपोस्ट इमारतीचे नव्यान नूतनीकरण करतात। आयतारा 18 फेब्रुवारीक ह्या कामाचो शुभारंभय जाला। हे इमारती पाठोपाठ अबकारी खात्याच्या इमारतीची दुरुस्ती करची अशी मागणी फुडें येवपाक लागल्या। हे विशीं थळावे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्ये हांकां विचारले तेन्ना तांच्यांनी ही इमारत दुरुस्त करपाचो प्रस्ताव आसा अशें सांगले। आता पळोवचें पडटले दोडा मार्गा वयल्या अबकारी खात्याच्या इमारतीची दुरुस्ती केन्ना जाता ती। दोडा मार्गा वयल्यान गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत। गोमंतक दिसाळ्या वतीन प्रश्न मंजुषा सर्त आयोजित केली। या सर्तीचो निकाल जाहीर जाला। या वेळार गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नाईक हांणी विजेत्यांची आणि सर्तकांची तोखणाय केली आणि उपकार आटयले। गोंय माध्यमीक आणि उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांचे हस्तुकी विजेत्यांक बक्षीस वाटप सुवाळो जालो। तांकां स्वतंत्ररित्या तयार करप, तांची बुद्धी स्वतंत्ररित्या विकसीत जावपाक, तांची प्रज्ञा म्हणजे बुद्धिमत्ते परस वेगळे, तांचे भितर वेगळी वेगळी कला कौशल्य डेव्हलप जावपाक हाजे खातीर भुरगो स्वतंत्ररित्या वाडटलो आनी भुरग्याची वैचारीक धारणा जी पळय ती स्वतंत्र रितीन जातली हें पळोवप शाळा हें पळोवंक शकना, तें पळोवपाची सगळी जबाबदारी आवय बाबायचेर आसा। म्हणजे फुडल्या पिळगेन जर बरे भुरगे तयार जाले जाल्यार ताचें श्रेय आवय बापायकूच मेळटलें आनी भुरगे जर बरे जाले ना जाल्यार तुमी लक्षात घेयात ही जी पळय पिढी व्हडली जातली तेन्ना ती आपल्या आवय बापायकूच दोश दितली। म्हाका आवय बापायन सारको केलो ना, म्हाका आवय बापायन स्वतंत्ररित्या वाडयलो ना, म्हाका आवय बापूच सगळें करून दिताली, हे दोश तुमच्या आंगार येतलो। म्हणजे तुम्ही सगळ्यांनी भुरगीं स्वतंत्ररित्या तयार जातली, ती आपले काम आपणें करतली, बरोवपाचें काम आपूण करतली। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव समिता तुमचो निरोप घेता। आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।